सत्मंता देव बापा सर्वदेदरा सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच पुतांच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे समोवलो ओंकार मर्येता जन्मलो पण सपेले तकाल ताणे कष्ट असले तका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि तका निके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांता परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वदेदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय दिव्यांचे मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतालो सत्मंता पवित्र पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण आणि सत्नाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरिया कृपेन बरुले स्वामी तुझे संगता त्रे आमी तरी तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. नमान मोरिया कृपेन बरुले स्वामी तुझे संगता त्रे आमी तरी तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिया गुरफेन मरुले स्वामी तुझे संगता त्रे आमी तरी तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सत्नाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडूनदारा जेजू ख्रिस्ताचे कूड आणि रागात आत्मा आणि देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिपान 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिपान. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे एकाकृत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे एकाकृत कर. ये भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे एकाकृत कर. शिकया सत्ताचे बापा आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून आमची आणि सगळ्या संसाराचे एकाकृत कर. 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 ये भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराचे एकाकृत कर.
ये भगवंता देव, ये भगवंता बळवंत, ये भगवंता अमर आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुका सत्नाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्म आणि देवपण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिपान 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 ये भगवंता देवा भगवंता बळवंता भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर ये भगवंता देवा ये भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुत ये भगवंता देवा ये भगवंता बळ ये भगवंता अमरा आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर सत्नाचे बापा आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिक्रमणापासून आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर 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 हे भगवंता आमचे आणि सगळ्या हे भगवंता हे भगवंता अमरा आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर हे भगवंता देव ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पोताचे आमच्या सौम्या आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे कोडाने रागात आत्म आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारेखपणापासून जेजूच्या आमचे आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारे पार आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकुतकर जेजूच्या कठीण
संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भाग्यवंता देवा नमारणीये काकोदेचे माये नमानंच्या जेव्हा अमृताने बरवशा तुका मी उलो मारता परदेची येबेची मळका या दुखाचा कोण अस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करता तरीतून आमचे शकाय ये तुझे काकोदेचे दोळे आमच्या वयर पडते आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये भगवंती देवाचे माया मामाचो विनंती कर तुमचे जाप जावन जे हांव तुजेर बरवता बापाच्या गोपातान उमाळचे दैवी काकुळते देवाच्या संपूर्णपणाम देवी काकोती आटापून जाल्ल्या मिस्तेराम देवी काकोती त्रिएक देवातान उमाळतेल्या जरी देवी काकोती मनशाच्या आणि देवदूतांच्या समजणे मिकोवच्या देवी काकोती जाचेतान जीव आणि संतोष उमाळता देवी काकोती सर्गप्रास बऱ्या देवी काकोती कुणा आणि अजापा करतेल्या देवी काकोती आख्ये विश्व आटापच्या देवी काकोती जेजू ते या संसारी देवुल्या देवी काकोती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावुरल्या देवी काकोती आम्हा पातक्यां खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळून आसच्या देवी काकोती पवित्र येवकरिस्तान गुंड बरोवन आसच्या देवी काकोती पवित्र सभा घडलेल्यात आटपलेले देवी काकोती पवित्रानाच्या संस्कारांत दिसच्या देवी काकोती जेजूच्या कृपेन पवित्रपण लाभोवच्या देवी काकोती जिणीभर आमचे सवे आसच्या देवी काकोती मरणा वेळी आमकां पटलोवन धरतेल्या देवी काकोती आमकां आमार जिवीत दितेल्या देवी काकोती आमच्या जिणयेच्या हरये घडये मेळच्या देवी काकोती आमकां यमकोणांतले राखतेल्या देवी काकोती दारूण पातक्यांक मोवाळोवच्या देवी काकोती आंजांक आनी संता भक्तां विस्मीत करतेल्या देवी काकोती देवाच्या आटापूंक जायनातल्या गुटा देवी काकोती आमच्या किरकोळांतल्या आमकां ऊस काडच्या देवी काकोती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभां देवी काकोती आमकां कांयच नातल्यांतली अस्तित्वाक हाडटाना दाखयल्या देवी काकोती देवाच्या सर कामांनी दिसून येवच्या देवी काकोती देवाच्या कामाच्या पुरावा
देवी काकोती जाते ते आम्ही सोर बुडोन असामो देवी काकोती कंती बरीत काळजाच्या सोकासाये देवी काकोती निराश बघच्या आत्म्याच्या एकास बरवशा देवी काकोती बियामध्ये शांती समाधान देऊनच्या काळजांच्या बुजावणे देवी काकोती भाग्यवंत आत्मी उल्हासान भरतेल्या देवी काकोती बोरवसो नामून आशा कणणारी बोरवसो उपजायतेल्या मागणे ये जेजो पुरसारतान तुम्ही तुझ्या काकोतीचे जरी गजगजे देवयलोय ये काकोतीच्या भंडारा तुझ्या काकोती आख्या मनुष्यकोळा उदंड मापान दे जेजूच्या काळजातान वळतेल्या रक्ताने उदका तुझे राव बरवता आमे देवाची काकूत जडू मागणे दयाळा देवा तू एकलोच बरो तुझ्या काकुळतीक हांव धांवन येता हांव किरकोळ हांवें मस्तो सुखी केल्यात पूण तूं काकुळतीचो देव देखून तुज्या काकुळतीचेर हांव बरवसता कित्याक तुजे काकुळतीचेर फातयेल्लो आत्मो निराश जालो म्हणलें युगांतन आयकलें ना भुमी अंतरळते नेणा ये काकुळतीच्या देवा तुवें मात्र म्हाका नित्यवंत करयेत आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतय हांव येतना तूं म्हाका केदेंच तिरस्कार करिसो नाय कित्याक केद्या व्हडल्या पातक्याकी त्या काकुळतीवंत काळजान केदेंच काकुळत इन्कार केल्ली ना अंतरळ आनी भुमी सरल्यारी तुजेर फातेवन आयिल्ल्या आत्म्या व्हडा काकुळतेर व्यंगचेन तूं रावोंचो नाय तितली अपरमी तुजी काकुळत तिका घड ना तिका शर्त ना ये मोगाळा जेजू पातकान एकसुर जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट तूं म्हजो सर्ग तूं म्हजी शांती तूं म्हजी बाचावी म्हज्या कश्टा आकांतांनी आनी दुबावांनी तुमचो म्हजें शांत समाधान म्हज्या जिणयेचें वाट उजवाडोवचें केर्ण तुमचो एकसुऱ्या आत्म्या तुमचो सर्वस्व जेजू म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता तूं आमचे अस्कताय जाण जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक तूं बरो आनी प्रवीण वैज आमी कश्टांत सांपडनासे तूंच आमकां राखताय बुजताय आनी गूण करताय जेजू जावं तुका अर्गा आनी होगळा सतनाच्या सतनाक आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र
दैविका कृती आम्ही वंदन करूया. सांगा थांबूया. दैविका कृती नमन करूया. दैविका कृती नमन करूया. दैविका कृती आम्ही अर्गा दिव्या. Tamnia Dewika Kuti kami wanda kerja. Dewika Kuti naman kerja. Dewika Kuti kami ekadia. Dewika Kuti stuti kerja. Jesu tu surwanda kakuti cirupnya. Dewan dadlante murtin dine. Jesu tu surwanda kakuti cirupnya. Jesu tu surwanda kakuti cerukne. Dewan dadlante murtin dene. Jesu tu surwanda kakuti cerukne. Tuji tanwata mubuksane.
उबी रावया. Mogal Bobino, Deobori Sans तुमका सुमेस्तांक या दैविक काकुळतीच्या फेस्ताच्या मिसाक तुमका सुमेस्तांक मोगासो स्वागत. आज आमच्या मध्ये आसा प्रधान याजक जावन बाप ऑल्विन सिक्वेरा कार्मेलीत याजकीय. आज आयच्या दिसा ते आपणाच्या याजकी जिनियसो रुपयोत्सव आचरण करतात. तांचे पसोत या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रतिरितीन मागया. सर्वेस्पर स्वामी तांकां विंचललो. तांच्या रिलिजियस तशें याजकी जिवितांत संतोष समाधान दिवन दी आनी सवरितीची आशिर्वादां बेसावां तांकां फावो कर म्हूण आमी प्रतिरितीन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बोवा पुरबायेचो अवकाश म्हाका आनी तुमकां भोवून बिणिनो देवाच्या काकुती खातीर ताका अर्गां दिवचो दीस आयचो. 25 वर्सां आदीं 14 जाणांक आमकां हांगासरच ह्या देव टेंपलांत आयच्या दिसा वोर्ड मेळिल्ली. म्हज्या भावां तर्फेन हांगासर हांव आसां देवाक अर्गां दिवंक येदोळ म्हणसर सोम्यान आमकां राखल्याक उदंड ताचे दयेन ताचे काकुळतेन आमकां सांबाळल्याक सर विघ्नां वायटान वरांतले आमकां निवारल्याक आनी आयच्या दिसाक आमकां हाड पावयल्याक आनी त्याच वक्ता आमकां सुमेस्तां सोम्यान राखलां सांबाळलां. आमच्या पातकां ताणें धुवन काडल्यात. फाटल्या वर्सा आमी कितें केल्लें म्हूण ताणें पळोवंक ना आनी एक नवो वर्स आनी एक नवो अवकाश ताणें आमकां दिला आनी हर एका विघ्नान वरांत आमकां ताणें सांबाळलां. देखून देवाक अर्गां दिवया आनी चड आनी चड ताची खाकूळ तूं हेरांक दिवची बळा देख हातेरान तो आमकां करून दी म्हणून ह्या मिसाळार आमी प्रत्येक जावन मागया. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या काळजांत ना बोगसणां आमी दवरलां जाल्यार राग हगे मोसोर आमी दवरलां जाल्यार कोणाकी बक्षी नासतना तांचे विरोध आमी उलयले हांव गेले हांव जाल्यार सर म्हणजे पातकां तुमी बक्षून दी आमकां नितळ काळीज तो फावो करून दी नवें जिवीत तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया.
आमचे अस्खत काही ओळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तनान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगिनीस्तान संवकाळ मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमचे सर पातकां बगसून आमकां सासनाक बाळच्या सुखाक व्हरून पावो प्रार्थुया सासनाच्या काकुळदारा देवा वर्सान वर्स पास्काचे परबे वरवीं तुजे परजेचो बोवाट तूं जिवो करताय आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय अशें कसल्या न्हाणान आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो झल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचारांची फावती समजुणी आमकां मेळ्ळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप धर्मदूतांची शिकवण आयकूनच्यान
भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांडेली जावच्या समेत तिरासणेन आपलो वेळ खर्चिताली. धर्मदूता मारिपात साबार असर्या आनी कुणां जाताल्यो देखून समेत तांचेर एका तराची भिरांत आयिल्ली. बाबात स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपापले खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एका मनान देवळान ती सांगता मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं. सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाच्यायो जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती कर दिसान दीस सोमी तांचो संको सोडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाची उदुतकार. सर्वेस पोराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बाळटा. सर्वेस पोराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बाळटा. इस्रायलाची पुरकी सर्वेस्परावा कोण म्हणू तासो विश्वासी मोग सस्नाक पाळटा. आरोनाचे घराणे म्हणू तासो विश्वासी मोग सस्नाक पाळटा. सर्वेस्पराची भोग करतली म्हणू तासो विश्वासी मोग सस्नाक पाळटा. सर्वेस पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक पाळटा. पानप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर सालो पानप्यांचो मोल्या फातर. आपले सरस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता. तिसवो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी भोग्या. सर्वेस्पराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पराक तीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीन भावनांत आशिल्ल्या दायजाक आयती केल्यान अंतिम काळार प्रत्येक जावंक तयार आशिल्ल्या सोडवणेक देवाची पदवी बोवार्ता मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक
तरावळ कस तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यारय कितें जालें? पुटा घाल व्हरून पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आशिल्लो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावंक आशिल्ल्या वेळार काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताजो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताजे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमळटल्यात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचें उतर हे. देवाची उडुतकार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणालो तोमासा म्हाका पळयले देखून तूं सत मानताय. पळय नासता सत मानलेली कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारान दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तवळ जेजू तांचे मदिगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसातलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारान दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्हय? पळय नासता सत म्हणटात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखल्लीं आश्चर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आश्चर्यांचो शेवट हो, जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानिचे. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतार हे. वखरी तुका क्रिस्ता. भावांनो भयणीनो,
बैलान कठीण दग आसा. तुम्ही जायतीं जाणां खंडीत जावन घामान भिजल्यात आसूंक पुरो. आनी ह्या वेळार आमी खंय कडेन जरीसरशीं वचून जळपड म्हणटात फॉल्स, त्या उदकाच्या जरीच्या उदकाच्या पोंदारा वयल्यार आमकां कशें भोगता. थंयच रावया म्हणून बगनांगी, फ्रेश जाल्ल्या बरी बगनांगी. तशेंच भोंवून बिडिनो ही देवाच्या कृपेची झर. केदां आमी पात करता, सोम्यांत पयस वता, आमच्या अस्कत कांयत आमी पडटा. त्या वेळार आमी घामान बुडिल्ल्या भाशेन, घामान बुडिल्लो मनीस केदाळाय संतोश नासना न्ही गे. एका तराची अडचणी केदाळा हे वस्तूर खाण उड्या तुमकां एकोडे मात वस्तू असो पुरो आमकां ती थोडे दगले भितर बसता. केदाळा हे वस्तूर खाण उडया फ्रेश जावया अशें म्हणून आमकां भोगता. तशेंच केदाळ आमी सोम्या सरशी वेता, ताचे बोगसाणें मागता, ताचे कुरपे झरींत त्या वाळ्यांत नाता. त्या वेळार आमी आत्मीक रितीन भितरल्यान फ्रेश जाता. तेंच आज आमी समरमचें दैवीक काकुळतीचें फेस्त. ह्या फेस्ताचो अर्थ समजूंक एक घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. हें घडिल्लें घडीत. म्हजें एकलें काजन भयण आसा, पयशिल्ल्या बेलुरांत ती वस्तीकर आसात. त्या काजनाक 2 जाणां भुरगीं. पयलो चेरको सुमार 12-13 वर्सांचो आसतना न्हांवंक म्हणून व्होळा कडेन गेल्लो, थंयसर बुडोवन अंतरलो. व्हडलो आघात आकांत त्या कुटुंबाक. सगळां बेजारान आसलीं, आवयक मस्त बेजाराय, थोडो तेंप ती डिप्रेशनांत आसली. आनी ह्या वेळार तांचें दुसरें भुरगें तें चेडूं, ताका समजूंक ना आसूंक पुरो, 8 वा 9 वर्सां ताची प्राय. आनी हें भुरगें आवयक केदाळे सतयतालें, मम्मी तूं म्हजो मोग करनाय, तुका म्हजी कांय खंत ना, तूं बाबा विशयान चिंताय, ताच्या विशयान उलयताय केदाळे, म्हज्या विशयान तुका पडून वचूंक ना अशें म्हणून आवयक सतयतालें. एक दीस आवयक तोडूंक ताका नासतना ताणें भुरग्याक आपयलें, हांगा हे पुता म्हणून. त्या भुरग्याचो हात तिणें घेतलो आनी तिच्या पोटार तिणें पोशेलो. आनी त्या वेळार तिच्या पोटा वयर एक माव आसली. ह्या भुरग्याक कळ्ळें, मम्मी ती कसली माव, तो कसलो गाय. आनी त्या वेळार येदोळमसर आवयन त्या भुरग्याक कांयच सांगूं ना त्या विशयांत. तिणें सांगूंक सुरू केलें. ती शिदा भितर गेली. येदोळमसर भुरग्याक दाखोवन आपलो एक आल्बम आसलो आलमारींत खंय, तो आल्बम ती हाडून येता आनी ह्या भुरग्याक त्यो सोर फोटो दाखयता. त्यो फोटो खंयच्यो, एका तेंपार हें भुरगें ल्हान आसतना आस्पत्रेंत आसलें, थंयसर ह्या भुरग्याच्यो दोनूय किडनी फेलियर, दोनूय किडन्यो पाड जावन तें भुरगें मरता म्हूण जाल्लें. आनी जर तर इतल्याच वेळा भितर ह्या भुरग्याक किडनी दिनातल्यार कोणी तें भुरगें वाचना अशें म्हणून दाक्तरांनी फायसाल दिल्लें. आनी त्या वेळार तिणें सगळ्यां लागीं विचारलें, कोणी किडनी दिवंक तयार नासली. आनी त्या वेळार आवयच मुखार आयली, आपूण म्हजी किडनी दिता अशें म्हणून. देखून आवयची एक किडनी काडली, ह्या भुरग्याक ताणें बसयली आनी भुरगें वाचलें. आनी त्यो सगळ्यो फोटो त्या आल्बमांत आसल्यो. आनी ती काणी ह्या भुरग्याक कळीत नासली ती काणी. आनी त्या वेळार आवय म्हणटा, तुकाय ती माव आसा पुता, तुकाय तो गाय आसा. तूं केदाळे विचारतलें न्ही, हो गाय कितें माय, कित्याक म्हाका अशें आसा अशें म्हणून तूं विचारतलें. तो गाय तुका म्हजी किडनी बसयल्ल्या त्या गायाचो गुर्त अशें म्हणून आवय त्या भुरग्याक समजयतना तें भुरगें समजालें. ह्या भुरग्याक तिनी काणी आवयच्या मोगाची ती काणी ताका समजली. आनी आवयक पोटलून धर म्हणालें खंय, मम्मी आय एम सॉरी, आय लव यू, आय एम सॉरी, आय लव यू. हांव चिंता आज त्या सेनेकलांत जेजू ताचे गाय शिसांक दाखयता आसतना तो दुबावी तोमास तिनच उतरां म्हणटा आसतलो, जीसस आय एम सॉरी, आय लव यू.
आनी मुखार तो केन्नाच दुबावचो ना, कित्याक म्हळ्यार ताचे सांगता हेर आपोस्तली अशें चिंतले आसूंक पुरो, जेजू तसो राग काडटा आमचेर, जेजू प्रतिकार काडूंक आमकां तो दिश्टीक पडटा, कित्याक म्हळ्यार आमच्या एकल्यान ताका विकृत केल्लें, आमच्यान एकल्यान ताका नेगार केल्लें, आमी सक्कड ताका सोडून धांवल्ल्या, आनी आतां हो दुबावी मनीस आमी सक्कड एका रितीन बेविश्वासी शिस्ताचे, ताणें आमच्या खातीर इतलें केलें पूण आमी ताका कांयच करूंक ना, आतां तो आमचे राग काडटलो, होगे काडटलो, आमचो विचार करतलो अशें म्हणून ते भियेतात, एका रितीन भियेतात. जेजूकी भियेतात भायर ताका जीवशी मारतले म्हणून जुदेवांच्या भियांनी ते भितर बसतात. आनी त्या वेळार जेजू दिश्टीक पडटा आनी कितें म्हणटा, कित्याक तुमी धांवल्यात, कित्याक तुमी विकृत म्हाका केलें, कित्याक तुमी दुबावल्यात, कित्याक म्हाका एक सुर्याक सोडलें, कित्याक तुमी अशें केलें म्हणून विचारता की कांयच ना, तांची खंयचीच पातकां तो विचारिना. बदलाक म्हणटा शांती तुमकां, शालोम, शांती तुमकां. परतून परतून म्हणटा समाधान तुमकां. पळया म्हजें गाय, हांवें तुमच्या पासून कस असल्यात वय, पूण हांव हांगा प्रतिकार काडूंक, हगे तिरसूंक हांगासर हांव येवंक ना, तुमकां बोगसाणें दिवंक आयलां. आतां कितें करा, बरें, तुमी सक्कड म्हजें बोगसाणें अनुभव करता आसतना तुमकां म्हजो श्वास हांव दितां. तुमी वसा, तुमी वचून म्हजो तो मोग, म्हजें तें बोगसाणें तुमकां मेळिल्लें, तुमकां मेळिल्ली ती दयाळाय आतां तुमी सक्कडांक सांगा, सक्कडांक ती वांटा. सक्कड ह्या एका नव्या जल्माक जल्म दीत, बोगसाण्याच्या मायामोगाच्या सोडदोडीच्या त्या परिसरांत सक्कड वाडोवन दीत. हो जावन असो सोम्याचो उलो. हेंच फेस्त भोवन भिडिनो आज आमी समरमता. वय भौशा आपोस्तालांक हें सक्कड समजलें उपरांत, पूण जेजून येदोळच बापाचो मोग आमकां कळीत केल्लो ताच्या शिकवणे द्वारे. तुमकां उडास आसा जावंक पुरो. लुकाचो 15वो अध्याय, देवाच्या काकुळतीचो वांजेल अशें म्हणून म्हणटात त्या 15व्या अध्यायाक 3 ओपारी 3 सर आसात देवाच्या काकुळतीच्यो. पळया पयलें 3 सर आसा एक नाणें. नाण्याक जीव ना, नाणें केन्नाच त्या धनीने हरशीं पाटी येवंक शकना. देखून त्या नाण्यान कितें करीचें, कांय करूंक जायना न्ही. धनीनेच ताका त्या नाण्याक सोदून वचचें. आनी तशेंच करता ती धनीन, सगळें गर्वम तें उदारण करता, त्या सांडलेल्या नाण्याक सोदून वता. तें नाणें सोदून मेळटा आसतना संतोश बरीच जाता. सगळ्यांगे फेस्तच करता त्या गांवांत. कित्याक म्हळ्यार हें नाणें कांयच मोल नातलें, तें हे देशालानशें नाणें, तरी आसतना ती संतोश पावता तें मेळ्ळें म्हणून. उपरांत पळयता आमी थंयसर एक शेळी आसा. शेळयेक खंडीत जावन त्या गोवळ्यासरशी येवंक साध्य आसा, पूण ताका तितलें ज्ञान ना, तितलें अक्कल ना, तितली समजणी ना. ती मनजात, कितलें म्हळ्यार ती मनजात तरी आसतना हो गोवडी त्या शेळयेक सोदून येता. मेळटा आसतना खांदार घाल, सगळ्या लोकांक कळयता सांडलेली शेळी मेळ्ळी म्हणून. ह्या देवाक लेक्का समजना ही. ताका मॅथ्सांत हांव चिंता 0 मार्क्स, तो फेल. कित्याक म्हळ्यार कोण एकलो 99 णव्वद शेळयांक थंयच सांडून एका शेळयेक सोदून येता. तो पाटी येताना ह्यो 99 शेळयो सोडून गेल्ल्यो जाल्यार, त्या गोवळ्याक सांडून गेल्ल्यो जाल्यार, पूण असलो देव आमचो. बरें, ते शेळयेक तो सोदून हाडटा, कित्याक ताका समजणी ना. आनी त्या उपरांत आसा तो व्यक्ती, तो एकलो मनीस आसा, सांडलेलो पूत. ताका शिकाप आसा, जाणवाय आसा, ताका इच्छा आसा, ताका स्वतंत्र आसा, हें सगळें आसा. देखून आमी कितें म्हणटा, वचून दी पेल्यान न्ही गे, म्हार गेली, ताच्याच स्वखुशेन तो गेला न्ही गे, ताच्याच स्वखुशेन, ताच्याच हंकारान तो गेला. ताका सोदून कित्याक वचचें, ताचे विशयान आमी कितें बरें चिंतीचें. वचून दी पेल्यान अशें म्हणून आमी म्हणटा न्ही. देव तसो न्ही, देव राखता. तो वेचूक बापूय कसो ह्या वेचूक पुताक राखून आसता तें आमकां त्या ओपारेन कळटा. तो राखता राखता राखता. आनी तो फाटी आयलो तेन्ना तो धांवता. एक मालगोडो बापूय धांवचो त्या परिसरांत नातल्या आमच्याय परिसरांत कोण एक मालगोडो व्यक्ती धांवना, पूण हो बापूय धांवता, ताका आरायता, गोपान घेता, ताका पयलें कितें आसलें तें सक्कड ताका पाटी दिता. ताची पातकां विचारूंकच विचारिना.
तो आमचो देव भाऊ भयणीनो. म्हळ्यार आमी एक त्या नाण्या बरी जीवनांतल्यार ह्या थोडे अक्कल थोडे ज्ञान असल्यार ह्या आमच्याच स्वकुशेन आमच्याच हंकारान आमी पयस गेल्यार तो आमकां सोदून येता. सोदून येवनचो देव तो. अशें म्हणून त्या अपुर्बायाच्या काकुळतीच्या वांजेलान आमकां आयकोंक मेळटा. आनी तशेंच वांजेलिस्त आमकां हेर कडेन सांगतात जेजून त्या जाणांक मेल्ल्यांतलीं उठयलीं खंय, मेल्ल्यांतलीं जीव केली, मेल्ल्यांक जीव केली. 3 गडितां आसात. पयलें जायराची धूव ती केदाळ अंतरली. थोड्याच वेळा आदी अंतरली तिका जेजू मेल्ल्यांतली उठयता. आनी एक दृश्टांत आसा. त्या व्यक्तीक सिमेस्त्रेक व्हरताले. तो विधवीचो पूत नायम शाराच्या विधवीचो पूत तो हळूच मेल्लो, थोडो थेंब जाल्लो, ताका तो पुरूंक म्हणून सिमेस्त्रेक व्हरताले. आनी त्या तंबाच्या सुवातेर जेजू त्या व्यक्तीक नवो जीव दिता. म्हळ्यार मरून येदूच थोडे दीस जाल्ल्या त्या व्यक्तीक तो नवो जीव दिता. आनी त्या उपरांत आसा आनी एका हंताक मेल्लो, म्हळ्यार कुसोल्लो. 4 दीस जाल्ले तो मरून. तो जावन आसा लाजर. आनी त्या लाजरासाक 4 दीस कुसोन गेल्ल्या त्या लाजरासाक तो कोणांतलो उठयता. म्हळ्यार 3 हंतांनी मेल्ली व्यक्ती, 3 हंतांनी आमी सोम्यांतून पयस गेल्ली व्यक्ती. थोडे तेंपा आदी मेल्ली, थोडो तेंप जाल्लो मरून, आनी संपूर्ण कुसोन गेल्लो तो एक हंत. सोम्यांतून कंप्लीट पयस गेल्ली मनशां अशें म्हणून आमी म्हणयत. संपूर्ण तरान कुसोन गेल्ल्यो व्यक्ती. पळया, ह्या सगळ्यांक नवो जीव दिवंक शकता आमचो मोगाळ बाप. कोणूच ताच्या त्या मोगाच्या परिदे भायर ना. देव आमच्या दळदीरपणाच्या इतल्या गुण्याक पावला की आमी खंय गेल्यार सोम्याच्या वेंगेन पावता. आमी खंय कितले पयस गेल्यार आमी वेता त्या सोम्याच्या वेंगेन, कित्याक म्हळ्यार तो तितल्या आमच्या दळदीरपणाच्या कोनशाक ह्या त्या गुणायक वचून देवला. ताणें भोगनातलें आमी खंयचेंच भोगना. म्हळ्यार आमी भोगचें सक्कळ ताणें भोगलां. आमच्या खातीर ताणें सक्कळ वळवळे भोगल्यात आनी आमी भोगचें कांयच न्हय. आमी कितलेंय पयस गेल्यार ताची काकूळ उदंड मापान तो आमकां दिता. हो जावन आसा सारी ह्या फेस्ताचो. बरें, देवाची कृपा, देवाची काकूळ बियाळ्या भाशेन. तो बियाळो आमी व्हरून शोकेजीन दवरल्यार कितें फायदो? एकडोच उरता न्हय गे. कसलोच फायदो ना. आमी आंगडी वेता, बियाळो हाडटा, कित्या खातीर? तो किर्लात घालूंक न्ही गे. आनी थोड्या तेंपा उपरांत पावस येता ना, तो आमी किर्लात घालता. तशेंच भोंवरून बिडून देवाची कृपा, देवाची काकूळ जी आमी घेतली, ताका आमी अर्गां दिली, ती दवरली भितर शोकेजीन, कांय फायदो ना. ती आमी वापरची, ती आमी कार्यागत करीचे, कार्याक घालीचे. तशें म्हळ्यार कितें? वय जेजून आमकां बक्षिलां. आतां तुमी वसा, तुमकां म्हजो श्वास दिता, म्हजो जीव दिता, म्हजो स्पिरीट दिता, म्हजो मनोबल दिता, म्हजी तकली या म्हजी जाणवाय तुमकां दिता, हांवूच तुमकां दिता. आतां तुमी वसा, जशें हांवें तुमकां बक्षिलां आतां तें तुमी करा. तुमी बक्षया, तुमी दयाळाय दाखया, तुमी म्हज्या मोगाची हातेरां जाया. त्या वेळार मात्र एक अपुर्बायेचे समाज थंयसर आमी बांदयत, एक क्रिस्तांव कुटुंब थंयसर बांदयत. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलें कशें ते आपोस्तल एकामेका बगसून आदरसून सुदारसून, कोणा लागीं ना ताच्या लागीं, कोणा लागीं आसा ताच्या लागीं घेवन, कोणा लागीं ना ताच्या लागीं तांकां दिवन, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या खंतीन, एकामेकाच्या दयाळायेन भरली ती एक सुरविली क्रिस्तांव समाज. अपुर्बायेचो नमुनो, अपुर्बायेचें एग्जाम्पल आमकां सोमेस्तांक भोंवरून बिडिनो. त्या सुरविल्या क्रिस्तांवा भशेन आमी सगळ्यांक जायचे. सोम्यान आमकां दिल्ली दया एकामेका लागीं वांटून सुरवेर आमकांच बक्षिजे. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां बक्षूंक तयार ना. आमी पातकी सोम्यान पयस गेल्या आमकां बक्षणें ना, आमकां तो कोण धाडटा असलीच चिंतना आमच्या मतीन गुंततात. त्या देखून आमकां हेरांक बक्षूंक जायना ना. पयल्यान पयलें ह्या देवाच्या कृपेच्या झरी पोंदा रावून आमी रिफ्रेश जायचे. आमी स्वता सोम्याची ती दयाळे बघून देवाक आमी अर्गां दिवचे. पळया, फाटल्या 25 वर्सांनी सोम्यान आमकां जायतें बक्षिलां, जायत्या रितीन ताणें आमकां आदार दिला. आमची पातकां ताणें लेखाक दवरून बदलाक कृपे वयर कृपा ताणें आमकां दिल्या. म्हजी कृपा तुमकां पुरो. सांग पावलूक ताणें सांगलींच उतरां ताणें आमकां सांगली. आमच्या म्हळ्यार आमकां 6 जाणां आमी आमच्या बॅचांत येच
म्हयन्यांत आमकां 25 वर्सां आदीं आमकां 6 जाणांक वर्द मेळ्ळें आनी 6 जणी आज आमी आसा दुसरो सस्वती सोम्याची सुवार्ता परगट करता आमी भाग्यवंत न्हय खंडीत जावन आमी तुमच्या बरीच पातकी अस्कत मनीस पूण सोम्याच्या कुरपेचे झरींत नाल्ले मनीस म्हळ्यार सोम्याची कुरपा इतली उदंड मापान आमकां लाभल्या आज तीच कुरपा आमकां हेरांक दिवंक सोम्या आपयता ताच्या हातारान जावंक तो आमकां आपयता तर भोंवून बिडून देवाक अर्घां दिवया पयल्यान पयलें ताणें आमची पातकां बोगसून आमकां नवो जीव दिल्ल्याक आनी त्याच वखदां उधार जाव्या काळजान आमच्या भोव भयणीक बोगसूंक कित्याक आमी बोगशिल्ल्यान आमी घेता म्हळ्यार आमकां बोगसाणें चड आनी चड मेळटा त्या वेळार आमकां संतोश जाता आमी रिफ्रेश जाता न्ही मात्र आमी आमकांच नितळ केल्यार नाल्यार आमी नितळ जाता आमी चड आनी चड नितळ जाता हेरांक आमी दुल्यार हेरांचें पातकां बोगशिल्ल्यार हेरांक आमी बरेंपण केल्यार हेरांतय आमी उदार जाल्यार तसलें उदार मन सोमी आमकां ह्या येवकरिस्ता द्वारे दिवन दी अशें म्हणून आमी प्रत्येक जावन मागे हर एक मिसाचो साक्रिफीस सोम्यान आमकां बोगसूनचो साक्रिफीस तें एक वकात आमच्या कुडी आत्म्याक आमच्या गायबांचें तें वकात येवकरिस्त आमकां सोमी बोगशिता आमच्या गाय बांदता आमकां नितळ करता आमकां धाडटा तो येवकरिस्त आमी संभ्रमत आसतना ताचें बोगसाणें आमी भोगून तेंच बोगसाणें हेरांक दिवंक हेरां थंय उदार जावंक हेरांच्यो चुकी लेखाक दवरिनासतना तांचें बरें मन तें मतीन दवरून तांकां केदाळें बरें जावंक अवकाश दिवया अशी एक अपुरबायेची क्रिस्तांव समाज आमी बांदूंक प्रयत्न करया तशें करूंक जेजू आमकां सुमेस्तांक आदार दिवं दी म्हणून ह्या येवकरिस्तांत आमी प्रत्येक जावन मागया आमेन. उबी रावया आमचो बाबार्थ उच्चारया सदमंता देवाक सर पदवीदारा बापा सरकारी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समिया सो पवित्रत्मेवरी गर्भे समवलो आमकां मरेता जल्मलो पोंस पिलाता कातने क्रॉस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो सर पदवीदार देव पोच्या मुखार बसला तिंदांची मेल्यान घेवन सुकरयतलो सदमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसाणें कुडीचें जिवन पावन सस्तेंचे जिबी आमेन. देव काकूळ तुजें भंडार तो आमकां केन्नाच बोगसूंक तयार आसा तसल्या देवा लागीं सर आमच्यो गरजो उच्चान सांगया प्रत्येक जावन ताणें बक्षिल्ल्या बरी बोगसूंक ताणें मोग केल्या बरी मोग करूंक आमकांच म्हणून हेरांक दिवं तो सुमी आमकां उदार मन दिवं दी म्हणून भावार्थाच्या प्रार्थना बरी बापा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा पोपी सभेचे वडील पापसाहेब बिस्प याजक आनी धर्मिकां खातीर आमी मागता तुज्या पुतान दाखयलो मोग आनी काकुळट तांणी आपल्या जिवितांत आपणायशें तुज्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक दिवंक गरजेची कृपा आनी उदारपण तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आडळते चलयतल्या समेस्त मुखेल्यांनी तुजे खाकुळतीन बरोवन सर लोकां थंय ती खाकुळ दाखोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुवें आमचे थंय दाखयल्ली वर्ती खाकुळ आपल्या दोळ्या मुखार दवरूंक चुकोवन पडलेल्या भावा भयणीक मोगान बोगसूंचें एक दयाळ काळीज तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. भुके आनी पिडे वरवीं कश्टूच्या सोर भाव भयणीक अनुकूलवत मनशांच्या उदार दाना वरवीं गरजेचें खाण आनी मुळ्याव गरजो फावो जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. अन्यायाक वळख जाल्ल्या आनी अनितीची शिक्षा भोगच्या सर भावा भयणीक अधिकारार आसच्या मनशांनी तांचो अधिकार उपयोग करन तांकां न्यायनीत ओदक संदेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुजो काकुळटीचो संभ्रम आमी आज चलयतना तुवें आमचे थंय दाखयल्ले तुजे वर्ते काकुळटी खातीर आमी तुका अर्घां दिता आनी ती तुजी काकुळट आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हेरां थंय दाखोवंक आमकां गरजेचें मोवाळ काळीज दी म्हूण मागता हांव. एक घडी भर मौन रावया आमच्या खासगी गरजां बसत मागया. सर्व आमी सांगता म्हणया जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचें तुज्या काळजा सारकें दया करून बसा.
betusuk kita yang Bapa ibukan Engkau jiwit itu kau suka duka kita yang Bapa ibukan Engkau jiwit itu kau suka duka Bapa तुझा होता अपना कोई बेटो दिला Kalvaria Tugra Kusanuru Kaya Salo Muktani Kilo Mokat Saksalo Mokat Civici Imca Mulutilo Muktani Kilo Mokat Saksalo Mokat Civici Imca Mulutilo Munduku masuk Wainda masuk Tuja bernyanyi Bukan betusuk Kita yang Bapa Bukan Engkau Jiwit itu kau Suka duka Kita yang Bapa Bukan Engkau Jiwit itu kau Suka duka Bawno bidino mochani तुमचे हे अर्गां बलिदान सरपुत वेदार देव बापाक मानवल्लें सावदी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नित्य पैसभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्वर आमच्या मगाळ बापा तुझ्या सगळ्या कुटुंबाची देणी माई पासान तू मानून घे पवित्र स्नानान आमकां तुवें नवें जिवीत दिलाय आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हूण उलो करता तर ह्या याज्ञा वरवीं आमचो मेस्तांक तुज्या सासणाच्या सुखान वांटो दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यानी सर्वांत आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण दिक करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाकणणी वर्त्यत भाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बहली सासणाच्या जिविताक जल्मली उजवडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यां उगडलीं दारां सर्गींचीं आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो दळबार आनी सर्गींचे सगळे दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Darbaraso सर्वेस्वर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुझे सर्वेस्वरा
उसकी तुका बापा कोरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस म्हणून सुसुंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूनशी. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवतसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वी जेविस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भगवान सुसेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची काकूत आमी बघता आसतना तीस काकूत हेरांक दिवंक सोम्याच्या काकूतची हातेरां तो आमकां करूं दी म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्याद्वारे बापा लागीं सांगता मागया. आमच्या बाबा संगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, पिडेशिडेंतली, कधी दुखेंतली, नाम बोगसण्यांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी सर्गींचें भागरे आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बुरवोशान एकतेला आमकां सुमेस्तां जे उदाहार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हणून तें समाधान ती शांती सुम्या तूं आमकां दी आमी केल्ल्या पातकांचेर तूं लेखी नाका पूण तुजे पवित्र सभेन तुजे वैदोल्लकण भवार्थाचेर बोरवोशचेर मोगाचे दयाळ दीस घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी समाधान दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याचें शांत समाधान सदां काल तुमचें सवय आसूं एकामेकाक शांती पटोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशा प्रमाणे पवित्र तुमच्या सहकारान तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपण उर्वे संसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुझे भोव पवित्र कुडी रक्त उर्वे सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुज्यो सरशिली वेगळी सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका हो जावन आसा काकुळतीचें भंडार जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आनी सुरवणदार ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवणाक आपयल्ली आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुज्या बुद्दींचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळून मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण मोगाळा जेजू शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाबूय जिवीत जीवदातारा मोगाळा जेजू दयाळ सडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाबूय जिवीत जीवदातारा खर्चांनी करपेला पाटूय सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां आवय दयेन सरकार
शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा Mornaku kalsalo Niswas esakis percaya Povitatnya kam kadilo Samsar novo kelo Mogar shanti sagora Amcha dayar सडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा तुझो हात लागीं हाड आनी किळ्यांची सुवात पळय आनी दुबाव धरूं नाका पूण बोवार दर सर्वेस्पराक छय उबी रावया प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांक व्हड आनंद भोगलो ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटल्या भाव भयणींच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता पुर्वेल्या क्रिस्तवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मदें व्हडा संतोषान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणावरूय आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दायकत बसात. मोगाळ भाव भयणींनो, तुमकां समेस्तांक दैवी काकुळतेच्या फेस्ताचे शुभाशय पटयता. जेजू काकोळदार तो आमचो सडवंदार आपणाचे रगत निमानतेम पर्यंत भरोवन ताणें आमकां पवित्र केलां. परत बापाक आमचें जिवीत म्हणलें मंदीर समर्पीत केलां. ह्या फेस्ता दिसा तसो सोमी आमकां सर्वांक आशिर्वादीत करून दी. ताच्या काकुळतेचे अनुभव केले आमी समेस्तां आमच्या कुटुंबांत ताच्या समाजेंत काकोळदार मनशां जावन जिवंक जाय अशी कृपा आमी ह्या दिसा मागल्या आनी की मागया. खंडे जावन सोमी आमकां सर्तींनी आशिर्वादीत करतलो. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त. उपकार हाटून दोन उतरां हांव आज पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रधान याजक बाप ऑल्विन सिकेर आमचो कर्मरीत याजक हांगासर येवन हे मिसाचें फेस्त मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो अर्थ बरीत आमच्या जिणयेक लक्ती जावचो प्रसंग ताणें दिला. बाप ऑल्विन सिक्वेर तुमकां देव बरें करूं. तसो काकोळतो सागर जेजू तुमच्या जिणयेंत प्रत्येक याजकी जिणयेंत तो आशिर्वादीत करून दी आनी सदांच तुमकां संतोष आनी शांती फोव करून दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें. थँक्यू फॉर.
तशेंच साप भेटवणी केल्ल्या बाप जोसेफ डी सोजा हांचोय आमी उपकार बावडटा. आज आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकार आठयता. मिस्टर आल्फ्रेड रेबेल्लो डिवायन मर्सी शार्जा ग्रुप हांचो तांणी डिवायन मर्सी पिक्चरां भक्तिकांक वांटोवंक दिल्यांत ती हांगासर वेदी कडेन आसात. ती धर्मार्थ तांणी वांटोवंक भक्तिकां वांटोवंक दिल्यांत तांकां आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या डिवायन मर्सी पंगडाचेर काकुळच्या सगळो जावन आसा जेजूची आशिर्वादां आमी मागता. देव बरें करूं मिस्टर आल्फ्रेड रेबेल्लो आनी कुटुंब. तशेंच आयच्या ह्या फेस्ताक मुद्दम रावल्यांत एडविन आनी फियोना डी सोजा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दैवीक काकुळचे आशिर्वाद आनी बेसांव मागता. ती हांगासर आसा जाल्यार दयेकर मुखार येवचें आनी आमच्या प्रधान याजका तावन मानाची वात तांणी स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती आसा. तुमकां परत समेस्तांक दैवी काकुळतीचें बरें फेस्त मागता आनी जेजूची आशिर्वादां मागता. मोगाचे न्हू बाप ऑल्विन सिक्वेरा तुमी जाणा आसात फामाद कंथारा घडणार. तांणी आपली 20वी कोवळी भायर हाडल्या आपणाच्या येजाकी जिणेच्या रुपोत्सवाच्या संदर्भार. त्या कोवळेचें नांव आसा म्हजो प्रेमी. त्या विशयांत 2 शब्द तेच तुमकां सांगतले. म्हज्या मोगाच्यान पयल्यान पयलें फाटल्या 25 वर्सांनी तुवें आमकां दिल्ल्या प्रोत्साहक आमची पाठतापण केदाळाय आमकां तुमी उत्तेजन दिलां. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जाण आयच्या दिसा हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या कोविंदाच्या वडिलाक फादर लॅन्सी भुरग्यांचो डिरेक्टर तशेंच ह्या पुनशताचो डिरेक्टर फादर रोवेल हांकां सगळ्यांकी आनी कोविंदाच्या सर ह्या सकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 25 वर्सांच्या उडासाक आमी एक कोवळी भायर काडल्या. पाद्रवान सांगलें तशें नांव येदोळच म्हजो प्रेमी. तुमकां कळीत आसा बायबलांतलें एक ल्हानसो बूक आसा गितांतलें गीत म्हणून. थंयसर एक प्रेमी आनी प्रेमिका या प्रेयसी म्हणून आमी म्हणयेत हांचे मदें संभाशण जाता. 7 अध्यायांचो ल्हानसो बूक. त्या बुकांतलो सारांश आमची जिणी. देव आमचो मोग करणार न्हय गे. तो आमचो प्रेमी आमी ताची प्रेयसी म्हळ्यार पवित्र सभा ताची प्रेयसी. तो आमकां केदाळाय ताच्या मोगान आवरत करनासता. ताच्या मोगान आमी जियेता भोंवता आनी जियेता. हो उडास आमच्या मदीं केदाळे दोस्ता आमकां प्रत्येक जावन कार्मेलितांक कित्याक म्हळ्यार ताच्या सळावणेंत आमी मागण्याच्या बोवारांत केदाळे आसा. त्या देखून म्हजो प्रेमी हातूंत जेजून आमकां केल्ली ती असर ह्या अद्भुत आमच्या जिणेंत केल्ली सर अद्भुतां ह्या ताणें केल्ल्या त्या बरेपणाक अर्गां दिवचीं गितां हांगासर आसात. ती तुमी घेजे आनी आमकां प्रोत्साह दिवचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. 16 GB पेन ड्रायव्ह ही आमची कातारान जस्ट 1 GB नांत 16 GB पेन ड्रायव्ह आनी हाचें मोल आसा 200 रुपया मात्र. तुमी वचून भायर शॉपांत एक 16 GB पेन ड्रायव्ह विचारल्यार खंडीत जावन तुमकां 200 मेळना. तशें म्हळ्यार मस्त उण्या मोलान आमी ही पेन ड्रायव्ह विकून आसा. ह्या पेन ड्रायव्हाच्या म्युजिकाक ह्या पेन ड्रायव्हाक म्युजीक दिलां जॉयल पिरेरा बीजे. तुमकां कळीत आसा फामाद संगीतगार तो. आनी तशेंच आमच्या मंगळूरच्या आसपास आसच्या भोव व्हडा संगीतकारांनी गीत गायन गावच्या गावप्यांनी तांचो ताळो मेळयला. आनी तशेंच ह्या कोवळीची प्रायोजक आसा लुसी पिंटो आनी फॅमिली जुहू मुंबय. तिचो हांव उपकार बावडटां. सर गावप्यांचो वासंत्र वाजयल्ल्यांचो आनी प्रत्येक जावन म्युजीक दिल्ल्या जॉयल पेरर्सो सगळ्यांचो उपकार बावडटां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या लागीं विनंती करता येदोळसर तुमी आमकां फाटल्या
19 कोवळेंक तुमी आमकां आदार दिला. खंडीत जावन ह्या 20व्या कोवळेकी तुमी आदार दितल्यात म्हणून हांव फाती येता, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर ह्यो कोवळ्यो खंय मेळटात, पेन ड्रायव्ह आमच्या स्टॉलांनी मेळटात, पूण एका दाळो स्टॉल क्लोज जाला जाल्यार भायर थंयसर एक मेज आसा, भायर ह्यो कोवळ्यो तुमकां मेळटा, पेन ड्रायव्ह तुमकां मेळटात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दैवीक काकुळचें बागी फेस्त तुमकां मागता, आमच्या खातीर मागा, तुमच्या खातीर आमी मागतले. हांव उबी रावया. सुमी तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू